केलपाल दाबाळचे नवे सरपंच म्हणून दामोदर बांदेकार हांची मंगळारा बिनविरोध निवड जाली। आदली सरपंच रुक्मिणी गांवकर हिचे आड घाल्लो अविश्वास थाराव संमत जाल्ल्यान हे पद रिते आशिल्ले। दिसा फाटीं केलपाल दाबाळ पंचायतीची सरपंच रुक्मिणी गांवकार हिचे आड अविश्वास थाराव संमत जाल्लो। 9 मदल्या 5 पंच वांगड्यांनी तिचेर अविश्वास थाराव घातिल्लो। आदली सरपंच रुक्मिणी गांवकार हाचे चल्याचो पंचायतीन हस्तक्षेप वाडपाक लागिल्ल्यान अविश्वास थाराव घाल्ल्याचे हेर पंचांनी सांगिल्ले। दामोदर बांदेकार हांचो एकल्याचोच अर्ज सरपंच पदा खातीर आयिल्ल्यान तांची बिनविरोध निवड जाली। ताका थोडें काम करून सगळ्यांनी एकठांय घेवन काम करपाचें कितें आसा हो सुवर्ण मध्य साधला सगळ्यांक एक कडेन घेवन काम करपाचो मनीस निवडला। सो आतां तुमची खंयच्या कामाक लागून चड प्रायोरिटी आसतली? प्रायोरिटी आमची बिल्डींग आसा, ग्रावंड आसा, थोड्यो आमच्यो जमनी आसा त्यो आमच्या ताब्यान आसा, त्यो ताब्यान घेवपाक पिस्कार कितें आसता पिस्काराचेर बिल्डींग घेवपाक काम मार्केट बिल्डींग आमदाराकडे उलयला। सो आमदाराचो तुमकां टेको आसा काम? फूल फूल हें कितें घडलें तें ताजेर कानार घालूनच केला। ताणें गोवा विकासा संदर्भात सगळी वाडान सारकोच न्याय दिले। चल सारको आसता रामपणाचो अन्याय कोणाचो जाता। फाटल्या सरपंचाचेर नो कॉन्फिडन्स हाडपाक कारण कितें? कारण तेच खबर आसतलें ताज्या लागून वेळोवेळ ताणें वांकडो म्हणूंक शकना। एकतर्फी तशें करपाक कॉन्फिडन्स 9 मेंबर न्ही, हो म्हागेलो तो गेलो हें बरोबर न्ही। सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेनासलें, कोणाकूच घेनाशिल्लो। मध्ये एकदा आरोप जालो ताजे एक चलो आसता इंटरफियर जाता म्हणून पंचायतीचो हो चल्याचेच उलयता। सरपंच न्ही, सरपंच कितें म्हजो हाल कांयच ना। सो चल्याचे उलयता। एक टायमार आमी पळयता ही पंचायत मायनींग हितूर आसलेल्या कारणान बरी हें आसलेली। आतां सद्या तुमकां इनकम सोर्स कितें आसा काय म्हणटा ह्या पंचायतीन? सोर्स तसो ना, आमी टॅक्साचेर आनी मॅचिंग ग्रांट बी कितें मेळटा तें आनी 14 फायनान्स 15 फायनान्स पंचायत पळयलें तें वापरपाचें। मातशें कसकी कासकसां वता मातशें कसकीसकट खूब आसा कामां। मध्यंतरी एक आरोप जाल्लो म्हणटा इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर म्हणून सरपंच कारवाय करिना अशें म्हणून कन्स्ट्रक्शन आसाच न्ही ताजेर तुमी करतले कारवाई? जाय थंय करची पडटली। इलिगल कितें डेव्हलपमेंट आसा जावं इलिगल कोण कितें करता जाल्यार तेजेर तुमी एक्शन घेतले? एक्शन